च्या करूंक ना म्हणले म्हण मडगांव नागमोडे नावेले एकल्याचेर खुनी हल्लो जालो। सतीश कोलीन ताजो रूममेट शब्बीर खानाक लोखणाच्या रोडान बडयलो। दोगूय मध्य प्रदेशाचे। सतीश कोली लेबर जाल्यार शब्बीर टेलर। शब्बीराक जीएमसीत एडमिट केला। अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर करून सतीशाक अटक केल्या। Both the accused and the victim were staying on rented room of one Prudencio Carnero, native of residence of Nagmode Naveli. So in the morning, said Satish Kohli asked him to prepare a tea for him. So he refused to prepare. So in this anger, he assaulted on his head with the iron rod. So further, after assaulting, the accused person fled away from the place, and in this connection the owner of the house, Prudencio Carnero, registered a crime. So during our investigation, we recovered the weapon, that is iron rod, from the spot, and also arrested the accused person from near sewerage plant Naveli. So presently we arrested the accused and our further investigation is in progress. The accused person was staying with the victim for last 1.5 months back, since 1.5 months back. The victim is a tailor by profession, and accused person was a laborer and was doing the work of marble fitting and all. So tomorrow we will produce the accused before the JMFC and will take the remand for further investigation. पाळये सावन चौगुले कंपनीच्या मालाची येरादारी करपी कंत्राटदाराक चौगुले कामगारांनी परत आडायले। चौगुले कंपनी खंय 2018 काडिल्ल्या मीन 2012चो माल म्हण सांगून येरादारी करता म्हण कामगारांक दुबाव। माल केन्नाचो तो स्पष्ट जाय मेरेन रावचे, सोमार मेरेन येरादारी बंद दवरची म्हण कामगारांनी कंत्राटदाराकडे मागला। कंपनीन थकीत पगार दिवचो, अन्याय करचो न्हय म्हण चौगुलेच्या कामगारांची मागणी। चौगुले कंपनीन कामाक आसता। ह्यो डंप जो दिसता पळय तुमकां, ह्यो डंप आमी आतां 2018 15 मार्चा पयलीं काडलेलो स्टॉक ह्यो। मागीर तो प्लांटा कडेन जागा ना म्हणून तो हांगासर हाडून स्टॉक केला। आनी ते कितें करूंक पळयता कंपनी की ह्यो माल जो आसा पळय तो माल 2012तलो म्हणून दाखोवन ऑक्शनाचो म्हणून व्हरपाक पळयता। तेन्ना आयज आमी सगळे कामगार मेळोन आनी पुती गांवकार मेळोन आयज हे सगळे आमी आडिल्लो आसा। तेन्ना आमी अशें मागता सरकारा कडेन की अशें आमचे कडेन अन्याय करचो न्हू। आमचो जो पेमेंट आहा मेन म्हटल्यार 2 म्हयने जाले आमकां ऐन त्या टायमार तेंच्यांनी चवथीक पेमेंट घालून नासलो। तेन्ना हे 2 पेमेंट आमचे चालू करचे आनी रेगुलर आमचो आसले तशें आमी कंपनीन कामाक आसचे आनी रेगुलर आमचो पेमेंट चालू जावचो, इतकें आमी मागता कंपनीक। 2012तलो ऑप्शन म्हणून दाखोवन ते आतां व्हरपाक पळयताले। इवन तेंच्यांनी 25 ट्रिपी म्हाका दिसता शुक्रारा तेंच्यांनी भरल्यो। कोणाक हे केले ट्रान्सपोर्टेशन आमकां आतां काय खबर ना कोणाक व्हेल्ले। त्या दिसा आमी आडिल्ले, मागीर त्या दिसा पुती गांवकार येवन सांगले की ह्यो व्हेरीफाय करा पयलीं कितको केन्नाचो माल तो, आनी त्या नंतर चालू करा म्हणून। तेंच्यांनी अजून व्हेरीफाय बी करूं ना तो, आनी तरी आसतना आयज चालू करपाचो प्रयत्न केल्लो। आयज तेंच्यांनी काय भरूं ना, त्या भरच्या पयलीं आमी आडिल्ले तेंकां। आतां आमकां आमचो जो जनरल सेक्रेटरी आहा म्हणजे आमचो पुती गांवकार आसा पळय, आमचो जो लिडर आहा तेणी आमकां कितें सांगला की सोमार पर्यंत त्या कॉन्ट्रॅक्टदाराक राव सांगला, व्हेरीफाय करून ते कोण जे कन्सर्न पर्सन आहा जे मालाचे व्हेरीफाय करपाचे म्हण किंवा आनी कोण खंय माल व्हरता पळय किंवा कोणा कडेन उलयचेले आहा पळय तेंचे कडेन उलयता आनी तेज्या नंतर मागीर कितें ते फुडलो प्रोसिजर करता म्हणून सांगला। म्हणजे व्हरपाचो जाल्यार व्हरपाचो किंवा दवरपाचो जाल्यार दवरपाचो, ते आमकां कळना। तो सांगना तो पर्यंत आमी तो बंद दवरतले। वेंचणूक आयोगान 5 राज्यांनी विधानसभा वेंचणुकांच्यो तारखो जाहीर केल्यो। मिझोराम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणाच्यो वेंचणुको जातल्यो। मिझोराम आणि मध्य प्रदेशाची वेंचणूक 28 नोव्हेंबराक दवरल्या। छत्तीसगडाची वेंचणूक 2 टप्प्यांत 12 आणि 20 नोव्हेंबराक जाहीर केल्या। 7 डिसेंबराक राजस्थान आणि तेलंगणाच्यो वेंचणुको जातल्यो। सगळ्या राज्यांची मतमेजणी 11 डिसेंबराक। हाचो अर्थ एक देश एक वेंचणुकेचो लोकसभा विधानसभा वांगडाच घेवपाचो मोदी सरकाराचो प्लॅन 2019 तरी शक्य ना। First phase will be Chhattisgarh,
and poll will be held on 12th November, Monday. This will be 18 assembly constituencies. 18. Then Chhattisgarh phase 2. This will be northern Chhattisgarh. Chhattisgarh phase 2. Date of poll will be 20th November, Tuesday. Then Madhya Pradesh and Mizoram, and date of poll will be 28th November, Wednesday. This is single phase Madhya Pradesh whole, Mizoram whole. Now Rajasthan and Telangana, and date of poll 7th December, Friday. This is also single phase Telangana and Rajasthan whole state. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.